2 सप्टेंबराक दनपार 11 जावन 50 मिनिटांचेर मिशन आदित्य L1चे लॉन्चिंग। सूर्याचे कक्षे मेरेन यानाचो 15 लाख किलोमीटर प्रवास। चंद्रा परस 4 पटीन मायज। चंद्रा उपरांत भारत सूर्य मोहिमेचेर। चौथीच्या मुहूर्तार जिओ एअर फायबर लॉन्च। डिसेंबर मेरेन सगळ्याक 5G। जिओ इन्शुरन्सांतय जिओचो 2047 विकसीत भारता खातीर उलो। रिलायन्साच्या वर्सुकी आमसभेत अंबानीची घोषणा। प्रधानमंत्री मोदीन रोजगार मेळाव्यांत वाटली 51,000 जॉब लेटरां। 2030 मेरेन पर्यटन मळाचो वांटो 20 लाख कोटी मायज आसतलो। दरेक मळार उदरगतीक नीट। प्रधानमंत्री उलयलो। भोमा रस्त्याक 4च घरां वतात। तांकां 300 स्क्वेअर मीटर जमीन। घर बांदूंक पयशे म्हणटा मंत्री काब्राल। भोमा हायवे रुंदीकरणाचे मिडियाक प्रेझेंटेशन। सर्वे 7तली घरां खंय सेफ। गोंय इंडियात मात इंडिया अजून गोंयांत पावना। विजय महाआघाडीचेर हेड ऑन। गोंयांत युनायटेड ऑपोजिशन ना। काँग्रेस वर्क इन प्रोग्रेस। गोंयकार खंय काँग्रेसीक पातेना। गिरायकाच्या हक्काचे रक्षणाक गोंय सरकार नेमता फ्लायिंग स्क्वॉड। गिरायक हक्क कावन्सिलाची पयली बसका। कागाळी आयकूंक उपसमिती। मंत्री रवी उलयलो। आर्थिक सामानाचे चोरयेच्या प्रकरणात वास्को पुलिसांनी दुबावान धरिल्ले तिगूय चोरूच। तेवटेन सड्यार PWDचे 13 लाखांच्या सामानाची चोरयेची केसय क्रॅक। घरमंत्री अमित शहाचे अध्यक्षते सकयल गांधीनगर गुजरातात 26वी पश्चिम विभागीय परिषद। गोंयचो मुख्यमंत्री वांटेकार। इन्फ्रास्ट्रक्चर उदका पुरवण मायनिंग पर्यावरण आनी रानाच्या इश्यूचेर चर्चा। करमळे धड्यार खून। नायलॉनाच्या दोरयेन फाटले वटेन हातपाय बांदून फातर बांदून तळ्यांत उडयल्लो। सोंपलो तो उत्तर प्रदेशाचो चंद्रिका उर्फ गब्बर साहानी।